नव्य दिशा, नव्य प्रेरणा, नव्य विचारांचे संघर्ष आणि यशाचो यशोगाथा समाजांतू सकारात्मक बदल हाडचीत असल्या एक विशेष कार्यावळी नवक्षितिज. आयची नवी कार्यावळी नवक्षितिजाक तुमक सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सांगता हांव सुचित्रा येशणे. शेतकारी हांगेले जीवनाचो बुनियाद, समाजसेवा हांगेले संस्कार ह्या दोन क्षेत्रांतय उल्लेखनीय साधन केलेले व्यक्ती श्री दामोदर नायक उळी. दामोदर नायक मामा तुमका आयच्या पाख्यान स्वागत. तुमका नमस्कार. आता आमगेले नवक्षितिज कार्यक्रमांतू तुम्ही पहिली अतिथी जावन आसाची. आमगेले आयची कार्यावळी प्रथम कार्यावळी जावन आसा. आमगेले वीक्षकांक आम्ही कृषी क्षेत्रा विशयारी तंतय विशेष साधन केले मनशांक परिचय करतसले एक आम्ही एक वाट पळोवन घेतला, एक नवो पावलो मुखार दवरला. आता पहिले तुम्ही आमगेले वीक्षकांक तुमगेले बग्गे तुमगेले विशयारी लघु जावन माहिती दिताव. सुरेख दावनो विश्व कोंकणी केंद्राचे तुमगे समग्र टीम ते कोण पुरो आसा तांकां तत् आमगेले एक यूट्यूब वाहिनी समेत तुमकां एक म्हगेले वैयक्तीक दावनो अभिनंदन करता आसा. विशेष दावनो हांव एक ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತೂ 1982 ಅಂತೂ ಉದಯವಾಣಿ ತನ್ನಿ ಏಕ್ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೂ एक कुग्राम गुरुतिसी म्हणजे एक प्रकटन केले त्यांनी उदयवाणी पेपरात. तशी त्या टायमार अविभजित दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांतू अत्यंत म्हळ्यार कसं ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶ म्हणून तशी त्या ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ नसतील मंकेचे एक गावांतू ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಾचे अत्यंत कुग्रामवाद उळी ग्राम म्हणजे एक त्यांनी प्रकटन केले. आम्ही केलेली 1982 ಅಂತೂ ಉದಯವಾಣಿ त्यांनी प्रकटन केलेली. तशी आम्ही उळी ग्राम तसंच एक ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೆಯ ಗ್ರಾಮ उळी ग्राम. त्या ग्रामांतू हांव एक म्हगेले जनನ 1957 ಅಂತೂ अक्टोबर 22 जाल्ले. म्हगेलो हांव एक सानु ಬೇಸಾಯचे कृषिक ಅಂತೂ आमगेले एक 1957 मेगेल जनन जावन मेगेल 77 ताय मेगेल हांव म्हळ्यार दिवंगत श्रीनिवास नायक आनी मेगेल अम्मा रुक्मिणी देवी. तागेले एक 3 ಎಕರೆ एक जाग आशिल्लें. तांत आमी ಬೇಸಾಯದ ಕೃಷಿ शेत म्हणजे भत्तದ ಬೇಸಾಯ भत्ताचे एक ಬೇಸಾಯ करता आशिल्ली. मस्त वर्सांतू म्हळ्यार भारी कष्टाचे जीवन तेन्ना. आत्ताचे म्हणजे म्हळ्यार आधुनिक रीतीचे पुरा मिशनरी किशनरी नासतील टायमार आमी त्या नमन्याचे एक पॉट बोर्न एक 7 जनांचे रडूंक पुरो पॉट बोर्न आशिल्ली. तशें दोन एक अत्यंत कुग्रामाचे एक व्यक्तीक एक विश्व कोंकणी केंद्रांत तुम्ही आमकां एक आपोवन एक नमन्याचे संदर्शन एक अवकाश दिला. प्रथमवाद तुमकां पुरो जनांक हांव एक अभिनंदन करून हे कार्यक्रम मेगेलो जाल तितलें साध्य जालें तितलें हांव कृषीन कसं पुरा एक प्रगती केला त्या ಬಗ್ಗೆ दोन उत्तर उलोवचें हांव तयार आसा. तुमगेले विशयारी आम्ही मस्त पेपरार वाजला, आमगेले वार्तापत्रिकेन ते वाजला. तांतू तुम्ही कृषीक मात्र नाही धार्मिक क्षेत्रांत आसाची, शिक्षण क्षेत्रांत आसाची म्हणून पुरा आमकां विषय कळला. तशी तुमगेले एक हव्यास म्हण एक आसा त्या यक्षगान हे तुमकां भारी आवडचे एक विषय. तशी तुम्ही कोऑपरेटिव्ह बँकाचे अध्यक्ष जावन स्थापकाध्यक्ष जावन आशिल्ले म्हणून आमकां खबर आसा. तशी ह्या पुरा विशयारी आम्ही एका मागशी एक जावन आम्ही उलयता रावच्या. आता पहिले तुम्ही सांगले तुम्ही जन्मायतनाचे कृषीचे एक कुटुंबांत जन्म आयलेलीची आणि थंय सुकून तुमगेले एक कृषीचे एक तुम्ही प्रारंभ केले म्हण सांगून. आता कृषी म्हणटना फुडल्या काळांत पुरा पळयल्यार पुरा शेत आशिल्लेची, पुरा भत्ताचे एक तोट शेत आशिल्ले. आत्ता पुरा तांणी ते गद्दो चेंज करून आतां तोट केला. तशें तुम्ही तोट म्हणटना एक कृषीक जावन एक कृषी काम करूंक कितले कष्ट आसता म्हण दिसता तुमकां? आता कसं म्हळ्यार भत्तದ ಬೇಸಾಯचे कृषीचे टायमार आमी म्हळ्यार म्हगेलो हांव एक 1978 ಅಂತೂ म्हळ्यार आमकां सोण तो तेगेलो आरोग्य पुराय देवाड जावन तो आमगेलो सोण चमकलो दैवादिन जालो.
ತಜ್ಜು ಪಂತ 78 ನಂತರ 86 ತಾಯಿ ಅವ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯದ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲೋ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಾರಿ ಕರ್ತಶಿನ ಮಳರಿ ಅಮ್ಮಿ ತೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಅಮ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಏಕಪಟ್ಟಿ ಎಕೂಲೆಕ ಅಮ್ಮಿ ಸೆಕ್ಕಿಲ್ ಮಂಗಿನ ಏಕೋಳೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಎತ್ತ ಏಕೋಳೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ದತ್ತ ತದ್ ನಮ್ಮಿ ಬೇಸಾಯ ಕೃಷಿ ಮಳತೆ ತಿತ್ತು ಸುಲಭ ಉದ್ಕಾತೆ एक बड़ी वर्ष चेड उद्दाक जाता एक बड़ी काय ना ते लसूण पुरवत मागीर ते कसं म्हणाले आम्ही ते पैरू कटाव जावचे म्हणाले भात शेत कटाव जावचे टायमारी अतिवृष्टी पाऊस येतो विपरीत तेन्ना आम्ही त्या शेताचे एक ते चुडी बांदचे म्हण करतात त्या चुडी पुरा केलो पटी त्या म्हणाले एक 5 किलो ते असल्यारी त्या टायमारी पाऊस आयला रे ते 10 किलो जावचे म्हणून असं डबल जावचे त्या वाहून घेऊन घरकडे येऊन ते पुरा हे बरोबर भारी अत्यंत कष्ट त्रासदायकाचे काम मात्र तेन्ना जावक तितले कुली कामाचे आशिल्ले म्हळ्यार जेन्ना पोट्ट उज्ज आशिल्लें बडतन आशिल्लें तशें दोन जेन पुरो जावक तितलें मेळटा आशिल्लें मागीर एक प्रीती प्रेम वात्सल्य जनले तें एक हें आशिल्लें म्हळ्यार तागेले एक कृषी जावन मागीर आमगेले करया म्हण ते परस्पर एक ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೃಷಿ ತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ म्हळ्यार एक 10-15 जन ಒಟ್ಟು एक ಕಡೆ आम्ही ಒಟ್ಟು ತಗೆल ಕೃಷಿಗೆ एक ಸಹಕಾರ केल्यार आमकां तें भारी ताजे नंतर काल बदलावणे जाल्ले म्हळ्यार भತ್ತದ ಕೃಷಿ येदेची आमकां दक्षिण कन्नड जिल्हा विभाजित जिल्ह्यांत ते कष्टदायक म्हणटाना आमकां एक विशेष जावन एक तोट करचे म्हळ्यार मडये तोट पपळा तोट करचे म्हण तशेंच आमी 1986 ನಂತರ ಎದೆದೇಚೆ ಕವಳ್ಕರ್ನಿ ಎದೆದೇಚೆ आम्ही ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಎದೇಚೆ ಉಣಿ कोरून कृषीचे अडिके तोटाक आम्ही एदेचे पपळा तोटाक आम्ही ताका एक अवकाश केले तशी एदेदेची कोरून आम्ही पुरा आमगेले आशिल्ले गद्दे कोरून मागीर ते सान मट्टान आमगेले ते ताजे मट्टू आमगेले सान बिझनेस गी एक चा होटल म्हळ्यार एक 4 जनांचो संपर्क आमकां जावका कामाक जेणे येता ती म्हळ्यार आमी घरकडे वच्चे का म्हणना चा होटलाक येताना तागेले ते कसं काम करचें जाता चा होटल म्हळ्यार खाणे मेळटा की नाही आम्ही घरकडे इडली चाण पोव पुरा करता तेय दवरचे आमगेले चेडू आमगेले संसार पुरा खावन जाले पण तेय दवरचे आमी ताजे हें करतना ते आमकां एक मस्त नमुन्याचें म्हळ्यार ते आमकां चा होटलान चा एक दिवचें काम आसल्यार पर्याय जावन हे कृषीक एक पूरक जाल्लेलें जेणे आमगे ते येत तशी तशी आमी ते पुरो अंगडी बीडी ब्रँच पुरो आशिल्ले म्हळ्यार कृषी अभिवृद्धी जावका जाल्यार प्रथम जावन आमी मडये तोट एक दवरका जाल्यार कृषिकू एक 8 वर्ष ताणें राखूका ते फसले येवका एक हंत घेवका जाल्यार ताणें मस्त तांचो परिश्रम येवका जाता 8 वर्ष ताका चेडू पोशिल्ले म्हणजे पोसूका ताणें पोसले उपरांत ते आमकां पोसता न्हू कृषीचे चंदाई त्याची पहिले आमगेले एक होड जावचे तायत आमी पळोवन येको जेता मागीर ते आमकां पळोवन घेता त्याची कृषीची चंदाई तशी आमी ते कृषी करून ताचे म्हणून पपळाचे तोटाक देची एक स्टेप दवरली आतां एक रितीन तूं आमकां एक तोटाच्या विशयान तूं एक संतृप्ती आसता मागीर केलो जन सांगता ती कष्ट कष्ट नातील व्यवहार खंयचेय ना म्हगेल्या लेक्कारी एक आतां अडिके तोಟ म्हळ्यार ग्रामीण प्रदेशांत ताजे मध्यंत आमी इतर ताका कसले मीरे पेपर ताका पुरा सोडची वेवस्थिगी न्हय जाल्यार ताजे बदलाक आमी मड्डे तोटगी ना जाल्यार आतांची पुरा वेरायटी रंबुटान ते हें पुरा नमुन्याचे इंगड नमुन्याचे आमी एक जेनाक खावचे न्हय घरकडे ते खावच्याक जाता आंबो मागीर पणसू काजू बी तोटस की काजू बी तोट ना तशें आंबो पणसू तें पुरो आसता आमगेले पेर गिर सर्वसाधारण आसता आमगेले तशी ताची म्हणटा आत्तां कशें म्हळ्यार आमगेले ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ आमी 1990 ನಂತರ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಪೂರ ರಬ್ಬನು आत्तां आमगेले एक अडिके तोट जावन आसा हे अडिके तोटाचे परिश्रम पपळा तोट होय पपळा तोट तुम्ही आता उलयता सांगले प्रकृतीची विकोप असता केलो पद्ध अनावृष्टी अनेक पद्ध अतिवृष्टी असता म्हणून सांग आता अशी अतिवृष्टी अनावृष्टी पुरो आसतना तुम्ही उदकाक कसं करता म्हणजे कृषीक एक फाटींब जावन म्हणजे फाटीबल जावन आसचे उदक ताका उदकाक कशी करता म्हणजे तुमगे लागी कसले बोरवेल तसल कसले आसू की नाही दुसरे कसले व्यवस्था प्रारंभांत कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार आमी सान मट्टाचे आमगे ते एक नेत्रावती नदी उपनदी म्हणटात आमी नेत्रावतीक वचून ते जॉयंट जाल्यार ताका एक उपनदी म्हण आसता मस्त ते वचून जॉयंट जाता आमगेले साधारण ते एक बाजार म्हणजे कडे कडेश्वालय म्हणजे प्रदेशाक आमगेले उपनदी ते वचून जॉयंट जाता मेन नेत्रावती नदी एक तोडशे येता प्रारंभ जावन एक 4-5 एक 15 किलोमीटर ते उपनदी प्रारंभ जावन ते थंय पावतले तशी
तशी आम्ही त्या तोडा दुखून त्या रेंव पुरा वैशाखांत मार्च एप्रिल खोंडून त्यातनं पुरा हे पुरा करंटाची पुरा व्यवस्था आमगेले नाशिल्लें. विलियर्स मागीर डिझेल इंजिन म्हणून विलियर्स म्हळ्यार चिमण्यातल घालचे, डिझेल इंजिन म्हळ्यार डिझेल घालून रन करचे. मोटर म्हणजे पंप 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 ಅಂತ ತಕ್ಕ ಉದ್ಕಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಕೃಷಿಗೆ ದಿತ್ತಶಿಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿಷಯ 1980 ಬಿತ್ತರಿಚ ವಿಷಯ ಶಶಿಲೆ ತಂಜು ಪಂತು ಮಳ್ಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಮಳ್ಳಿ ಮೆಂಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ ಗಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದಾವನು ಚಂದ ರೋಡ್ ಐಲೆ ಮಗಿರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಐಲೆ ಮಗಿರಿ एक ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ आमगेल गांवांत आशिल्ले ताजे उपरांत प्रौढ शिक्षण आयलें आतां कॉलेज म्हणटाचें शिक्षण पुरो आयलां आमगे तें डिग्री कॉलेज पुरो आसा. तशें करून हें अभिवृद्धी जाताना करंट म्हळ्यार ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾವಕ एक उदयवाणी त्यांनी कुग्राम म्हणून गुरुतिसिल्लें तूं तशें त्या ಮೂಲಭೂತ सौकर्य येताना आमगेल गांव हेजे अभिवृद्धी जाल्लें. तशें आमी त्या डिझेल इंजिन बारीक कश्टार घेतात ताजे नंतर बोरवेल लायलें. ते एक बोर काढले अंग केळगे ते एक 300-400 फिटांत पुरा उद्दा मेळटा असेल म्हळ्यार अंतर्जल वयर आशिल्लें तेन्ना. आत्तां पुरा मुळा गेला ते 700-800 फीट काडकदल्ले परिस्थिती आसा. तशी आत्तां कसां म्हळ्यार तेवूय पावना आमकां 700-800 काडल्यार उदकाचे वेवस्थे पावना. आतां ताका नवे एक इंगड वेवस्थे पुरा येता आसा. तशें तांचो अवलंबने जावन आत्तां आमगेले म्हळ्यार 3 एकर आमी भत्तದ ಬೇಸಾಯचे कृशींत आशिल्ले एक मनीस आज आमगेले टीम वर्क म्हणून एक म्हळ्यार हांव मिगेल पूत तो म्हळ्यार ताका तो मेकॅनिकल डिप्लोमा गुरुप्रसाद नायक म्हणून नांव तो मेकॅनिकल डिप्लोमा जाल्यार ताका एक बेंगलोरा गेल्यार ताण म्हणजे कसं म्हाका एक 50,000 रुपया एक 6 लाख रुपयाचे एक पॅकेज दितले एक वर्साक. अब्बा म्हळ्यार खर्च करून एक 3 लाख वरात म्हाका नाका ना हांव तुगेलो तुजी कृषी हेरी हें करता म्हाका एक तुवें म्हाका एक जागो कांडी म्हणून तागेलें एक हें आशिल्लें प्रमुख बेडीक. तशें हांव कसं केलें म्हळ्यार तेन्ना तो म्हळालो तें पळय म्हाका जाय आशिना भारी कश्ट जाताना तूं म्हाका एक कृषीची एग्रीकल्चर लँडाची कांडी. तशें ताका एक 4 एकर आमगेल्या घरा लागींची तांते एक बोरगीर काडून ते कृषी आज एक संतृप्ती जीवन अंत तो म्हळ्यार आमी अशें ओट्टू जाल्यार तागेले एक प्रत्येक कृषी एक 4 एकर आसता. तशी तुमगेले ते एक पूतय तुमगेले आदर्शची त्या म्हळ्यार एकताची चेडू कोणे हळ्ळींत रावच्या ग्राम रावच्या ओपनाची तांते कृषी म्हळ्यार कोणाकय नाका जाल्यार आशिल्ले तेन्ना ताणेच जावन स्वतः जावन हांव दुसरी गांवां वचना आमगेलेची गांवां राबोवन अभिवृद्धीक पात्र जाता म्हण सांगचे व्हड विशय मस्त श्लाघनीय विषय ताका अभिनंदन मिगेल तर्फेन. आतां तुमी कृषी म्हणटना त्या अनावृष्टी म्हळ्यार आतां बोरवेल काडटना उदकय उणें मेळटा म्हण म्हणलें. आतां बोरवेलाक उदक त्या अंतर्जल चड जावंक जाल्यार मळे नीर कोयलो म्हण करताचे नातल्यार ह्या उदकाचे वॉटर हार्वेस्ट रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हण पावसा उदकाचे संरक्षण करचें दिसता एक त्या तुमी पुरा केलेले आसा न्ही ते करतात आमी. बोरवेलाची सुत्ता एक 6 फीट आमी काडटात ताजे उपरांत ताका रेंव तातूंत जल्ली घालून वयरीक आमी ते पुरा घालून एक म्हळ्यार ते घाल्लेले आयिल्ले उदक एक 4 फिटाचे फिल्टर जावन ते बोरवेलाक वता म्हणजे एक आमगेले वैज्ञानिक जाल्लेले क्रम त्या प्रकार आमी करतना आमकां तंती बोरवेलांत एक अंतर्जल येता. त्या नंतर आमगेले व्हड घर पुरो आसल्यार पायपलायन ಮೂಲಕ ते बोराक उदक देवूंचे जाता तें अंतर्जल आमकां चेड जावचें साध्य. आतां गव्हर्मेंटान सरकार कसं केलें म्हळ्यार एक कृषी इलाके एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट आसता तांणी पुरो कसं केलें म्हळ्यार ताका एक बरडू भूमी म्हळ्यार कांय नत्तील कडेन कसं करचें म्हळ्यार कसंय ना तांकां मळे नीर कोयलो म्हणजे एक तळी काडचें ताका एक 60% तांणी सबसिडी दितात आमकां. आम्ही 40% घालल्यार 60% तांणी गव्हर्मेंटा देखून आमकां कृषी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा देखून दितात. तें कसं म्हळ्यार एक ताका आमी सुरेक एक JCP तो हाडून एक म्हळ्यार एक आमी 60-60 ना जाल्यार 80-60 ते आमगेले कॅपेसिटी कितली आसा तशी हें कसं म्हळ्यार आमी एक म्हगेले जावेन आनी म्हगेले सुन्नेन टोटल जावन एक तागेले जावेन कसं म्हळ्यार तांगेले ಮೂಲತಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಾचे ओमदाबाद ते कसं म्हळ्यार आमी एक 2 बोरवेल काडले. 2 बोरवेल काडटना आमी कसं जालें म्हळ्यार ते एक आमकां एक उदक आमी निरीक्षण केलेलें तितलें म्हळ्यार तांते एक 7 एकर जाग आसा आतां 4 एकरांत आमी कृषी केला तांतू 2200 तांतू सश आसा हे जागेंत 2200 4 वर्साचे फसल स्टार्ट जाला तेन्ना एक 1.25 इंच आनी 1 इंचाचे उदक ते मेळ्ळें आमकां 2 बोरांत. तें कसं म्हळ्यार आमी ड्रीप इरिगेशन केलां तांतू
ड्रिप इरिगेशन करताना कसं म्हणणार आमकां तें एकोळे ताका ड्रिप इरिगेशन ना जाल्यार आमी गेट वॉल म्हणल्यार आमगे 25 किलोमीटर दूर आसा आतां म्हणल्यार ताका आधुनिक पुरा सलकरण आयला हांगा बेसूनच आनी मोबायलान तुची पुरा वय वय कोरोच स्टार्ट करता ती एंड पुरा व्यवस्था आसता ना तेचेर तांनी एज्युकेशन आसता ते मागीर सुने आसता ती करता तशें तांणी दोग जाण करून ते पुरा व्यवस्था करतात ते मागीर जावयान आनी मागीर सुन्यन म्हळ्यार गौतम पै म्हणून ಮೂಲತಃ तांणी अहमदाबादाचे तांणी बंटवाळ आसा तो बेंगलोरान कामार आसता तांगे जंटी जावन ते एक जागो सुन्यन सुन्य म्हळ्यार मागीर तेची आशिल्लें तिगेलें नांव मारी घेत सला करची म्हळ्यार हें पुरो योजने पुरो आमकां कार्यगत जावंक जाय हें पुरो आमकां एक 60 साधारण एक वर्साक 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ पावसाचे आमी ಮಳೆ ನೀರ ಕೊಯ್ಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಂಡು ದೊಡ್ತದೆ हे एकर दुखून 2.25 इंचाचे उदक 2 बोरवेलाचे हाक घाल्ल्यारी ते आमी एक सशी 16 लिटर उदक जावं एक सशी वंचोक जालें 16 लिटर उदक असल्यार ते सशी समृद्धी जावन वाडता ते आमी निरीक्षण कितले करता ती आतां की आमकां 1000 म्हणजे सेशन कितले येताले पसले म्हळ्यार ते एक पत्ता ते आमी एक 60 क्विंटल पोपळाचे एक निरीक्षण केला कितले दावका म्हणून तशी ते एक योजने फलप्रद जावन आसता ते ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅದು ಕೃಷಿಕದಲ್ಲ ತಗೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಕಿತ್ಲೆ ಉದ್ದ ಆಶ್ವಾಸನ ते ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕತೆ ಮಳೆ ತೇಂದುಕುನು ಬೋರಾದುಕುನು ते ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಾಚೆ ತಳೆಗಾಲಕ ತಳೆದಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ करताना ಎಕ್ಕೋಳು होतात आणि दिसा 1 घंटे सोडलं 16 लिटर उदक एक सस्यक 2 ड्रिप इरिगेशनाचे पाईप ते वता जुल 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 म्हणता आमकां कळना ते ಮತ್ತೆ मुळे वता ते भारी एक आवश्यकतेचे विषय तसे आम्ही दोन्ही कडे ते व्यवस्थित केला आणि दोन्ही कडे कोरवस आमकां तुम्ही तुमगेले कृषीचे एक उद्यमान तो तुम्ही आधुनिक तंत्रज्ञान वापरला म्हणजे एक संतोषाचे खबर आता एक माड्याश अशी वाडूका जाल्यार तांत फुडी पुरा स्प्रिंकलर यूज करता आशिल्ले जाली एक राश उदक नष्ट जाता म्हणून आणि ते अडिके पत्रिके प्रमाण आसा तांत पुरा आयले आसा की उदक चड वेस्ट केल्या निमित्त आमगेला आतांचे अंतर्जल उणी जाला तशे प्रमाण सांगताची तशा न्हू तुम्ही सांगचे प्रकार स्प्रिंकलर आपशी ड्रिप इरिगेशनच्या अंग म्हणून ते एक कसं म्हणल्यार आमगेले सगळे भूंय हसिरू प्रदेश जाता पचवे जाता ते एक लेकर कसं जाता म्हळ्यार आमगेल्या भुंयन ती म्हळ्यार आमी कसलें ताका मॅन्यूर दयान पुरो घाल्ल्यार एक जाती येवचेच म्हळ्यार स्प्रिंकलर म्हळ्यार तितले व्याप्तीक ते गुंतना म्हळ्यार आमकां ड्रिप इरिगेशन म्हळ्यार ताचे मुळाक डायरेक्ट दिता तांत आमकां कसं म्हळ्यार ताका येवचे मागीर ताची कसं आसता पसलगी ते पुरो डबल मेळटा आमकां हें कसं म्हळ्यार सुत्तमुत्ताचे जागो एक 12 फिटाचे जागो चेड कवर जाता ते आमकां अगत्य ना मागीर ते वल्ले जाल्यार आमकां म्हळ्यार हें तोंड येवन ते तोंड काडचें म्हळ्यार आमकां पोपळा एंचुका ताका मॅन्यूर घालका तसले पुरो ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ आसा ताका स्प्रिंकलर घालूंक आमी वचचुका ताजे मध्येंत ड्रिप इरिगेशन मस्त काम होणी जाता स्विच ऑन केल्या जाल्यार आपली इतल्याक जाता ऑटोमॅटिक आमी आतां घरकड बेसूनची अहमदाबादाचे तोटाक 25 किलोमीटर दूर असल्यार घरकडेचे तांणी मोबायलान तूं ऑन करता ते ऑफ करता ती पुरा पंप पिरियड जाता तेंगे ताका 1 घंटाची उदक वता बस्त बंद केल्या जाल्यार तशी हें पुरो स्प्रिंकलर मिगेल लक्कारी आनी स्प्रिंकलर आतां काडची म्हणून आमगेले घरकडे आमगेले घरकडचे मूल घरकडे आमगेले 3000 मडेसीन तूं हें स्प्रिंकलराची वेवस्था आसा आतां आमी काडू वच्चे न्ही जाल्यार मागीर तांगे आतां मागीर पुत्तलें मागीर मागीर दुवेले जे तोट आसा तांतू पुरो हें आधुनीक तंत्रज्ञान ड्रिप इरिगेशनाची वेवस्था आसा तशी तुम्ही त्या सांगले फुडली काळान जाल्यार तुमकां लेबर प्रॉब्लेम कामाच्या प्रॉब्लेम नाशिल्ले म्हूण सांगून आतां तसले समस्या आसा म्हणून आता त्या समस्येत कितले आसा आणि तुम्ही त्या कशी पुरयता तुमगेले त्या कामाक कष्ट नातील खंयचे वेवस्थे ना तशीच कृषिक दलाल कसं म्हळ्यार ते पुरो कष्ट आसता ताका जाल्यार मेगेल एक दृष्टिकोनान तूं एक कृषिक दलाल 365 ದಿವಸ 180 ದಿವಸ ತಾನೆ ಏಕ ತಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ದವರ್ಲಾರಿ ಪುರ 185 ದಿವಸ ತಕ್ಕ ಅದರ್ಸ್ ಕಸನ್ ಜಲ್ಲಾರಿ ಹಿಂಗಡ ಸೈड बिझनेस गी ना जला हिंगड कामागे वच्चेद कसं म्हणारी हांव एक ओड कृषिक जावन एक 8000 मडेसेसी एक मेगल म्हळ्यार वेगळे एकलेले न्ही मेगल पुत्तल ताते इंट्रस्ट आसा सुन्यल इंट्रस्ट आसा मेगले जावेल आसा मेगल दुवेले सुधा नायक तुमकां बरो गोत्त आसा तशें तांगेल पुरा एक ಬಂಡವಾಳ म्हणटा ती तांणी ಬಂಡವಾಳ घालचें पळोवन घेवचें एक जबाबदारी म्हाका ताजी मूल आत्ताची आधुनीक रितीची पुरो मेगल पुत्तन गुरुप्रसाद नायक
पळोवन घेतात हे विशय म्हणा तशी वावंट नासतील खंयचें ना हें नवो नवो मिशनरी आयले उपरांतू आमकां ताचें काम पुरो उणी जालां म्हगेल्या लेखार म्हळ्यार आमी स्प्रिंकलर काडू वच्चू का वय वय 2 गंटे आतां देतात उदकाचे वय सम जाल्यार आतां पोपळा मड्डी होड जातरी ताका ते वेळाक वखद सोडका मागीर त्या काडका जाल्यार वयर सुकून म्हळ्यार ए वन तशें प्रमाण आसना ग्रेडिंग आसता ते वयर सुकून काडलेची ताका चड मोल त्या सकल पोण आशिल्ल्याक दुसरी मोल तशें प्रमाण तुमगेलें आसता असल पुरा कामाक तुम्ही मशीन्स यूज केला की नाही ताका लेबर जाय नाही सांगता हांव ताका म्हळ्यार एक आमगेले ताका हांव म्हणलें न्हू साधक बाधक दोन्ही वेवस्थे आसा आतां केलो जन मोनोपुरोती मनीस जालो उपरांतू एक 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ತಾಯಿ ताका तागेले आरोग्य समजता 50 ವರ್ಷ ನಂತರ आमी खंयचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नाही तागेलागी वच्चूक जाता एक गांठी दुखी नाजाल्यार हरदे दुखी नाजाल्यार ಮತ್ತೆ एक एक दत्ता म्हाका तें पुरो सामान्य पायया मुळांत दुखी मागीर हात पाय उठ्ठाच्या गरज जायना म्हाका सकाळी उठता हें पुरो सामान्य तेशीची कृषिक दलाल कसं म्हणाले मिगेल लेक्कारी हे आधुनिक सवलತ್ತು पुरो येताना ताका पुरो इंगड व्यवस्थे आमी सुद्दूक दत्ता आतां वखद सोडतालो म्हणून तुम्ही एले चुक्की रोग म्हणून ताका आयला एक तेंत म्हळ्यार आतां मस्त तें एक बारी माध्यमांत पुरो हें जाता असो तें कांय ना तें एला चुक्की रोग होवं ना ताका पुरो येस मेडिसिन आसा तशें आमी तें स्प्रे करता मागीर ताका गन्न आयला फुडली बँकेनी आमी आतां 25-50 फिटाक चोडका म्हूण ना ताका पुरो वखद सोडचें बेस रब्बुनूच सोडचें म्हणून ताची वेवस्था आयला ताजे उपरांत तुमकां मागीर तें आतां आधुनीक कृषी पद्दतीन तूं चेड कृषी आशिल्लें मेन तो कसो म्हळ्यार एक 25 फिटा एक रोड दवरला तो 2 सायडान ती गन्नान वखद सोडटा ट्रॅक्टरी नाजाल्यार कसो जाल्यार तो पिकअप ट्रॅक्टरान ती जाता पिकअप बॅरल दवरता मिशन दवरता गन्न आसता गेल्या ते दुखूनच तो चोडता तो मडेसाचे तोटाक वच्चे ना न्हू 25 फिटाक एक रोड दवरता म्हळ्यार तितलो कवर जाता तें म्हळ्यार तोट करतनाच ह्या पुरो प्लॅनिंग आसता तागेलें प्रोविजन आमी फुडें येचें दवरून घेवं का तशी एला चुक्की रोग मागीर तुमगेले वैश्याकांत कसलें अरळू ताजी सान मीडी पप्पाळे म्हणटात आमी अरळू उदुरविके तशी तें पुरो पडटा ताका प्रत्येक मेडिसीन आसा आतां आमी सादारण डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च तितले म्हयन्यांत आमी एक सादारण 4 पेटी वखद सोडतात ताका एला चुक्की गॅस मागीर तें अरळू उदू म्हणटात आमी आमी आतां पोपळाक रेट जाल्ले उपरांत ताजी मुळां वता तें पडटा समज फुडें कोणूय पळयनाशिल्लें तें सहज सांगता तुमगेले कितले पावस आयल्यार ताका माईल तुत्तू सुण्ण पुरो सोडचें मागीर प्रोविजन नाशिल्लें बारीक आमगेले मालकडेले रोग येदे उण आशिल्लें आतां मोल जातना ताजे मुळाक आमी सुमार पेटी वता ते काट आंबे लागीं उदाहरण एक सांगता काट आंब्यांत खंडावट्टे फूल वता खंडावट्टे फूल गेल्ला बावन कसं करची म्हणून आमकां कळना म्हणटात केलो जन सहज जावन आमी वर्डिके म्हणटा तें खंडावट्टे फूल गेल्ला खंडावट्टे फूल जाल्यार आमकां मेळची तांतू एक 40% मात्र 60% सकल पडटा तें म्हळ्यार हवामानाची वैपरीत्य म्हणटात आमी त्या टायमाचें कालन म्हळ्यार मोड आयलें तेन्ना तें सकल ऑटोमॅटीक जावन पडटा तेशीची पोपळांत ती एक 10% 20% पुरा इतलें सोडल्यार पडटा तें सहज आता वखद सोडच्या जाल्यार तुम्ही त्या आधुनिक तंत्रज्ञान वापरला म्हणून सांगले असल पुरो वस्तू विषय बाकी कृषिकांक गोतच गिना गी म्हाका गोतना जाल्यार ह्या पुरो सांगिल्ले निमित्त तांकां एक उपकार जातले म्हूण हांव लेखता आता तुम्ही त्या सांगले तांकां पडचे किंवा वेस्टेज आसताची आसता म्हणून ती एक कृषी तशी आसता म्हूण सांगून आतां ह्या पेपरांत आमी वाचिताची अडिके धारणे म्हणून येता म्हळ्यार एक पोपळाक इतली मोल आजी म्हण नातल्या मिऱ्याक इतली मोल म्हूण सांगून तुम्ही त्या पळोवनूच डिसायड करचे की केन्ना विकचे म्हणून नाही तुमकां दुसरी कसले एक सरकारी सवलत ज्यो मेळटा हें आयकुच्याक हें एक तुमगेले चांग प्रश्न कृषिक दलाल्यांक हे प्रश्न नेमूक दलालेच म्हळ्यार आमी कसं करतात म्हळ्यार आमकां एक सादारण एक एप्रील मे दत्ता आमगेले पुरो कोयल दत्ता आमी जानेवारी दुखूनच हे पोपळा साल काडून दितात तेन्ना खंयचे एक विशय मार्केटाक मस्त बगे एक तरकारी आयल्यार तेन्ना माल ऑटोमॅटीक जावन जावचे ते क्रम तशीच म्हळ्यार आमी जानेवारी दुखून एप्रील भितर आमगेले कोयल दत्तना तेन्नाच आमी पुरो जने इच्छेक तवकांत आसतात आतां केमकोन कसं जालें म्हळ्यार आमी केमकोन आतां आमी पोपळ व्हरून गेल्यार आतां आमी जानेवारीन फेब्रुवारीन दिल्ले तेन्ना आमकां कसं म्हळ्यार तांणी एडवान्स जावन 30% आमकां तें दुड्ड दितात आमकां 60 जावंक जाल्यार 60% दितात कळ्ळो तुमकां
ताक 9.75 वाडी घालतात तशी त्या आमकां समजा लास्टाक आमी साधारण एक 6 महिने दवरून ते आम्ही उपास ते हिंगा ಸೇಲ್ केल्यारी त्या टायमार आमकां एक आता प्रकृत 470 ಮಾರ್ಜಿನಸ್ म्हळ्यार एक 500-520 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ आगोस्ट आता कृषिकागे कळपणी नक्क न्हू ते 10 क्विंटलाची दुड्डू तक्क कितले ಆಗತ್ತೆ तितलं ಸೇಲ್ केल्या पुरो क्याम्को संस्थे आता निजान जाल्यार आमी पुरो तक्का दिता ती पुरो जणी साधारण चेट जावन हल्ली हल्ली आणि ताजी शाख आसता तशी आमी दिवची चांग आमकां खर्चाक दुड्डू एक 60% तांणी दिता ती आमकां ते चांग रेट आसता तांकां दिवूंक अवकाश पण मागीर ताजे मुखा वयले व्यापार व्यवहार तांणी करताची आणि विश्वासार्ह म्हणटा तुम्ही कामको म्हळ्यार विश्वासार्ह संस्थे कृषिकाग आशिल्ले म्हणजे ते एक संस्थे संस्थे मागीर इंगड इंगड तागेले एक आपत जाल्ले एक किडनीची समस्या येयले नाजाल्यार हार्टाची समस्या येयले ताका इतले म्हणून तांणी एक निगडीत मेंबर तांकां ताजे एक्टिव्ह मेंबर म्हण सदस्यत्व इतले म्हणून तांणी एक निगडी करता ती तितलो पुरो दिता ती कसं एक माडये देखून तो सकल पडलो मड्ड्या देखून सकल पडलो कृषीक जावन आसूं का मागीर तांगे एक्टिव्ह मेंबर जावन आसूं तो मेंबर जावन आसूं का हो सगळे इतली म्हणून पप्पल घाल का ताका पुरो तांणी हेल्प करता या कॅम्को संस्थे मीर एक आण घेतली नाही पप्पल मात्र मीर घेता ती कोक्को घेता ती कोको घेता तुम्ही कोको आमी कोक्को घेत आमगेले आसता ते आमकां जुवे कोक्को काणी इक्केत ते वारा एक पाटी आमी उप्पिन अंगडी व्हरका कॅम्को संस्था आमी उली ग्रामाचे कक्के पदवंत वचता ते मात्र आमी हांगा व्हरका उप्पिन अंगडी व्हरका ते म्हळ्यार ते बी घेवन आमी कशें करतात म्हळ्यार ताका आमी ते एक 5 किलो 10 किलो चेड ना आमगेले लेक्काचे रूख कशे ते आमी ड्राय करून सुकयतात वर्सा एक पाटी आमगेले कितले जाता एक गोणी घालून दवरता ते वर्सा एक पाटी सुकयल्यार मोल एक 4 पट्टू आमकां चेड मेळटा ते चॉकलेट कंपनी चॉकलेट त्या मात नाही कॅम्को संस्थेचे अमूल म्हणून तुम्ही ऐकून अशा बरोबर त्यांची चॉकलेट कोरोकय हांगाचे कॅम्को संस्थेचे कोको सप्लाय जावचे कशी मस्त कडेन रफ्तय जाता म्हळ्यार तांणी एक्सपोर्टय करतात आता तशीची कृषिकाक गव्हर्मेंट कसं पुरा सवलत दिता कसं पुरा सबसिडी नाजाल्यार इन्शुरन्स तशें पुरा आता एक पण एक कसले कारणाक एक कृषी नष्ट जाल्यार ताका इन्शुरन्स आनी प्रमाण मेळटा ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ म्हणस त्या डिपार्टमेंटा देखून ಬೇರೆ मस्त बघ्याचे कसं आमकां माहिती दवो नाजाल्यार तेच आता तुम्ही ते म्हणली ती मळे नीर कोयलाक होंडाक मागीर इंगड इंगड पायप्स मागीर मिशनरी म्हळ्यार आमी तोंड काडची मिशन पुरो दितात ते पुरो सबसिडी रेटान आमकां दितात गव्हर्मेंटा देखून ताका आमी कशें म्हळ्यार हांव एक सल्लो सांगचे एक 5-6 एकर आसल्यार आमगेले चेडवाल नांवार देचे एक 2-2 एकर 4-4 एकर पुरो दवरले मस्त जेन्ना आमकां केलो महिळ्याक म्हणून एक स्कीम आसता बायल मनशां तांकां मात्र त्या स्कीम तांकां मागीर बायल मनशांनी तांतू कृषींत इन्वेस्ट कोर येता म्हणून म्हणटा तुमी ते एक इन्वेस्टमेंट करूं जाता मागीर ती एक एक्टिव्ह मेंबर जाता मागीर तिक ती गव्हर्मेंट तांणी जेन्ट्साक 50% आसा तांकां 75% सबसिडी सहायधन तांची डिफरन्स आसता तशें धरून न्हू आतां फूड आमी गव्हर्मेंटाल सहाय मेळटा एक कथं म्हळ्यार मुख्य जावन एक 2 विशय सांगता आमी सहकारी संस्थे म्हळ्यार आतां तुमकां SDCC बँक हांगा पडयला आमगेले ते सहकारी संस्थेचे उपसंस्थेचे हेड ऑफिसर MN राजेंद्र कुमार संस्थे ताणें म्हणलें ताजे प्रतिनिधी अध्यक्ष जावन आसा तशें आमगेले ते ताजे पुरा ब्रांचेस आसा SDCC बँकाचे प्राथमिक सहकारी संघ म्हळ्यार कृषिकां तांगेलेच एक बँक हांव एक 7 वर्स तांचो स्थापक अध्यक्ष जावन सेवे केला उळी बँकाचे मेगेल टायमार स्थापन जालें एक 7 वर्स हांव सेवे केला मागीर एक 5 वर्स डायरेक्ट जावन सेवे केला आतां कसं म्हळ्यार गव्हर्मेंटांनी आमकां 3 लाख रुपये तांय 0% इंट्रस्ट काय ना आमी बरू काय कृषिकाक मेगेल लटकारी म्हणजे हांव म्हळ्यार 0% इंट्रस्ट आमी तेंच्या बँकान दवरल्यार 10% तांणी दितात आमकां जाव का म्हणना आम्ही सोचे पुरो ती त्या गव्हर्मेंट पुरा गव्हर्मेंटाचे विषय म्हणजे आम्ही सोचे पुरा चांगणे गव्हर्मेंटान सहाय केलेले आम्ही उडगास दवरून घेऊ न्हू 0%चे आम्ही 3 लाख लोन दितात म्हळ्यार आमकां ते व्हड सहाय आनी एक सेंट्रल गव्हर्मेंटानी स्टेट गव्हर्मेंटान ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ हे कळे आमगेले बेळ्यांतू हे म्हणलें उडो हांव प्रारंभ ಅಂತ म्हणलें बँकेची एक अतिवृष्टी जाता एक अनावृष्टी जाता वर्ष एक प्रकृती एकूल एक आसा ना ಒಂದು अनावृष्टीचे एक लक्षण आमकां दिसता समाजांत तशी दिसतना ताका एक बेळे विमे म्हणून आमी एक
साधारण एक येदेची चिल्लर दुड्डू एक हेक्टर आम्ही एक इतले म्हणून तांगेले एक निगदिತ ದರ ಅಸ ಮೀರಾಗದಲ್ಲ एक ಹೆಕ್ಟರ್ एक ಎಕರೆಗೆ 951 ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ तके 2600 गीतिದ್ದು ಏನ್ ಕರ್ತದೆ ಎಕರೆಗೆ ते आमका एक येदेची आम्ही एक आता मावाची आम्ही सहज येणार नावारी एक ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ आमक मेळ्ळ्यारी एक 3 लाख रुपये दरमाग मेळटा सेंट्रल गव्हर्नमेंट आता नरेंद्र मोदी गव्हर्नमेंटने ते प्रारंभ केला आता स्टेट गव्हर्नमेंटने ताका पूरक तांगेल वांटो म्हणटा एक 60-40 पुरा वांटो करून आमकां एक कोणागे एक टाटा कंपनी तांकां कोणागे दिता ते इन्शुरन्साचे मेन हे ते आमगेल कशी पुरा पावस कशी पुरा पडता त्या वर्सांत मागीर आमगेले बेळे कसले नश्ट जाता त्या पुरा ताका पुरा हे आसा प्रोसिजर आसा त्या प्रकार आमकां एक मेळचे आमगेला खरी होड आमगेले पुण्य नव्हता सकडाके मेळनातील सवलत तुमकांय मेळटा तुमकां मेळटा मेळटा. कृषिकांक विशेष जावन सवलत मेळटा मेळटा होय हे कोडियोलात मंगळूर शहरा पळयल्यार तुमी हे गौंचे बँड गौंची तेंडले गौंची वांयगण गौंची गूळ प्रमाणारी विपरीत मोल होय तशीची गौंचे भाजी पुरा होय भारी मोल आसा भारी ताका बेडीक आसा ताका एक होय. डिमांड आसा सावयव वय कृषी. तांतय ते ऑर्गॅनिक जाल्यार सावयव जाल्यार ताका मोलय डबल ताका संगील मोल. वय सांगील मोल तो होय. डायलल मोल म्हणून म्हणटा चंदा तुम्ही इतली पुरा कृषी करतले मनशान असले रांदेकायेचे सावयव कृषीचे नातल्यार गांवचे रांदेकाय वौच्यान तुका कसले प्रयत्न केलेले की आता आम्ही कथन म्हळ्यार मस्त तमेदन ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ದಕ್ಕೂ ಆಮ್ಮಿ ವಾಂಟ್ ಬಗ್ಲಿಂತಿ ಅತ್ತ ಪೂರ ಜನ ಆಮ್ಮಿ ತಂತೂಚ ಅನಿ ವಾಂಟ್ ಬಗ್ಗುನ ಮೋರ್ಕ ನಾವು म्हळ्यार ताका ಮೂಲ ಕಥन म्हळ्यार तुम्ही म्हणले बँकेचे आमगेले हैनुगारिके दावका त्या कृषी करकदल हैनुगार गाय पोसुक आमी त्या शेणा उद्दाक पुरा आम्ही एक बॅरल अंत पुरा एक एक ಗೊಬ್ಬರ कोर ते उद्दाक पुरा घालून ताका पुरा इंगड पुरा येदेची घालू आसता घालू म्हळ्यार नक्की जालें न्ही गोड समेत घालतात आमी ते एक 15 दिवस गेल्यार ते एक नमण्याचे ते एक हे येता एक एक पाट आम्ही ताका रोखयल्यार आसा पळय रप्प फुल्ल आमी इंगड ते हे घालूनच गव्हर्नमेंटाची इट घालची न्ही हेंची आमगेलें आशिल्लें शेण ताका एक आमगेले 4-5 जाल्यार गाय दावका जाता ते तुमगेले तंतू आयले बँड दावो तुमगेले तेंडली दावो तुमगेले तवशे तुमगेले मग्गे या पुरा निजान जाल्यार भारी मागीर मार्केटांत ताका आपण व्हरतात आम्ही कसं करतात म्हळ्यार आता आमगे ते करनात म्हणना आम्ही हांव वर्साक बँड करता येदे वांयगण करता मागीर ते तेंडले त्या जिवच्याक न्ही आमगेले 1 किलो 2 किलो आमगेले कट जाल्ले म्हणून जिवचे नंतर आमकां यूज जागा आमीच करतात आमी चेड जावन पेंटा दुखून काडल्यार धान्य मात्र हाडचे हे पुरा आमी करता म्हळ्यार सूर्ण पुरा हाडटात पेंटा दुखून ते आमगे ते करतात तशें तें केल्यार कसं जाता म्हळ्यार आमकां ते आरोग्याच्या दृश्टीन चांग हिक्कू करके जाल्यार तें ओड येते आमकां व्यवस्थित चेड प्रयत्न जाय टेन्शन चेड जाय आमगेले बरें एक गाय आसल्यार ताका तें शेणा उद्दा पुरा घालूंक तेची कश्ट जाता ताजे खातीर आमी करतात आमकां कितले दावका तितले करतात म्हळ्यार पुरा गे आमी एका उडकी मारल्यार हें पुरा मूल कृषी आमगेले आता तुम्ही त्यात सांगले एक गाय पोसका एक म्हणून एक कृषिक म्हणताना गाय पोसचे नातल्यार एक झळकी पोसचे नातल्यार एक कुंकड पोसचे पुरा एक पूरक जावन आसता पुरा एक एग्रीकल्चर या कृषी म्हणताना या पुरा कृषीची तशी तुम्ही अशी तोट आणि गद्द सोणू दुसरी नमनेच कसले कृषी खात घालेले की ना आಮೇಲೆ एक टाइम मारी आम्ही एक तळ कोरून सान म्हळ्यार ते मळे ನೀರ ಕೊಯ್ಲ ಮಂಕೆचे एक तळ करून तांते जलिके पोसतशी मागीर कारणांतरान ते जेचे कदम म्हळ्यार ते उद्दाक ते कुलशुद्ध दत्ता मागीर काय म्हळ्यार आम्ही प्रकृती दत्त जावन तळ न्ही ते अशी ती तरपल घालून केलेले मंकेचे कृषी तातूंत मागीर पुस्तक तो तेची तो कलकत्ता दुखून ते हाडून एक 7,000 जलिके हाडलेले ताणें तशें ते घालून पुरो आशिल्ले मागीर ते आमी ते क्लोज ते जागेचे काटला त्या पुरो वय आशिल्ले ते मागीर तेचे आमी कुटुंबाचे एक नागरकोडी नायक फॅमिली म्हणून घर आसा आमी पुरा चवथी मागीर बुत्ताक प्रतिश्ठा महोत्सवाचे पुरा कार्यक्रम वतात तशी ते एक ओड तळ आशिल्ले ते तांकां द्यायची आमी यशीची हे म्हणणे ते पोसूक म्हणून आमी दिल्लात आता एक खंयचे कृषिक म्हणटना ताका एक तागेले ते तोट तागेले ते एक वाणिज्य व्यवहाराचे एक दुसरे असता जे तागेले एक फेवरेट म्हणून एक दुसरेची केलो ताणें विशेष जावन असो तसले एक झाड वोवन आसताचे तसं कसं तुमगेला असत केलो बघ आसा प्यार आसता कशी प्यार म्हणटा आमी रंबुटान आसता चिक्कू दिसता चिक्कू वय चिक्कू मागीर आमगेले जायकाय
इदेची ते म्हळ्यार बारी इक्कूक म्हूण न्ही आमी वय वय हा. आमगेले घर कडेगे हम्म. एक इदेची म्हळ्यार स्टार्टिंग पॉयंट ಅಂತ हम्म. कशी आंबो करता ती जायकाय न्हू जायकाय जायकाय जायकायचे रूख लिंबी जाता मागीर मिरे आमकां मिऱ्याचे एक जाता तशी बाकीचे पुरे थोडे थोडेचे आमगेले आसता मड्डो ते पुरो आसता एक बारी इक्कूक म्हूण न्ही ते वय वय आमगेले घर कಡೆ ಇಲ್ಲರಿ वय केळे पुरो असं आसता आसता आता एक कृषी म्हणटना तुमगेल्यागी मस्त नमनेचे हे पणसो तसं असता नातल्यार ही पोय असता केळे असं म्हूण म्हणली तुम्ही ताची पळय केळणे जाल्यार नेंद्रबाळे असल्यार ताचे चिप्स करून विकूं येता हलवो करून विकूं येता तशीच पणसाचे असल्यार ताचे पणसाचे चिप्स करून विकूं येता म्हळ्यार मौल्यवर्धन करून विकूं येता तशी तुमगेला पोय असल्यार ताचे पोया वाटी करून विकूं येता तशी तुम्ही मौल्यवर्धन करून कसले विकचे पोय म्हळ्यार आमगेले 9 सशी 9 म्हळ्यार आतां एक 5 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ತಾಯಿ ते पोयागे ಹೋಡ್ ಶಕ್ತಿ तीन तीन पोय वाटी जाता ते पोय होड आसता प्रायದಲ್ಲಿ ಮಂಕೇತಿ ತಜ್ಜಿ ಪಡ್ತಿ पोय ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ जाता ओ वे वे हा प्राय जेते तिथे चड हॉड हॉड नो 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 प्राय समज तुम्ही 6 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ ತಾಯಿ ते पोयागे ते होड पोय सुकून 20 वर्ष तुमका बिंगार पुरो येता होड बिंगार येता हा हा तशी तेन्ना निजान जाल्यार ते आमकां ते एक योजने आमी घाल्ला जाल्यार मुखारीक आमी आमी कितें म्हळ्यार आमगेले कामाचे तांणी तोंड पिळून दिता ती आमकां ते निकले कोणोले म्हणून तांणी सोगे पुरो आमगे मडये मुळागे घालता ती पोय तांणी व्हरता तांकां सगळें हेजे मेळटा म्हळ्यार आमकां एक उपकार करता गुरवांक एक तोंड पिळून दिता ती तशी आमी तांकांची दिता आसत इथे म्हणल्यार आतां ते पोयाचे वाट्टे त्या प्रॉपर तुमकां नॉर्थ इंडियान ते मेळटा उत्तर भारताचे हांगा वच्चे वय ताचे हांगा सुकून वता तशी ते एक मौल्यवर्धन म्हळ्यार उड्डोचे वस्तू आमी ते चांग रितीन उपयोग केले अशी जाता इतले वेळ आमी तुमगेल्या कृषीचे बद्दल माहिती घेतली आता तुम्ही धार्मिक क्षेत्रांत मस्त काम केला म्हणून आमी आयकल्यांची ताचे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले वीक्षकांक सांगता आमगेले गांवांत कसं जालें म्हळ्यार तेंचे हांव प्रारंभांत म्हणलें बँकेची एक अत्यंत कुग्राम जावन आशिल्लें एक 83 नंतर एक धार्मिक क्षेत्रांत श्री पंचदुर्गा परमेश्वरी देवस्थान म्हणून एक अजीर्ण वस्त्यांत आशिल्लें तें मस्त फुडली देवस्थान पुरातन देवस्थान जाल्यार मनुष्याले आर्थीक परिस्थिती हांव पळोवन दवरून पुरो आशिल्लें तातूंत एक आमगेल्या गांवांत एकलो जारफ शेट्टी म्हणून एकलो एक आशिल्लो तो दिवंगत जारफ शेट्टी मेल्लो तो 86 वर्सांचो तशें ताणें एक नेतृत्व तागे लोट पुरो आमी एक पूरक जावन तागे लोट पुरो काम करून तें एक 3 वर्सांत विशिष्ट रीतीन म्हळ्यार एक कोणाले देवणाक आमी शिताक तांदूळ घालतना एक मुष्टी तांदूळ देवाक म्हणून दवरचें एक विशिश्ट तें म्हळ्यार आतां आमगेले अच्युतदासान कितलीगी हरिकथे कार्यक्रमांत केशवदास अच्युतदासान हें उदाहरण दिलां कक्के पदवाचे उडी केनरा स्कूल असता केनरा स्कूल मेंबर सुब्राव प्रारंभ करताना मुष्टी फंडाने सुरू झाले दरकड केले सित्ता तांदूळ सित्ता तू घालतो नव्हता तांदूळ तांतूल एक मुष्टी काणू तुम्ही आयदनांत घालून दवरचें प्रति संक्रमणात आमगेल्या गांवांत हाडतशें काही देवस्थानाक हाडून तांणी समर्पण करचें देवाक एक हें आशिल्लें तशी एक मागीर एक श्रमसेवे म्हणून एक श्रमदान करचें मागीर आतां पुरे कडेन आसता तें ना म्हणणे जाल्यार प्रारंभ तें आमगेल्या गांवांत एक जाता तें ताजे उपरांत एक बिडी बांदता ताजे म्हळ्यार हिंगड कसं ना कैगारिके म्हळ्यार बिडीची हडलीन तसली बिडीची एक गणेश बिडी एक भारत बिडी मंजुनाथ पै आनी गणेश मम्माल बिडी तशी त्या टायमार कसं जालें म्हळ्यार तांणी बिडी बांदतली एक पासबूक म्हळ्यार तांकां एक पासबूक म्हण आशिल्लें तांणी ₹1 वाराक उलिताय करून तें एक म्हयन्याक जाता आनी कितले म्हण फंड जाता अशें कितले एक 700-800 जेन पासबूक आशिल्लें तें सगळ्याची उली ग्राम्यांचो तेन्ना तेंची कैगारिके म्हळ्यार बिडी सोडल्यार हिंगड कांय ना तशी तांणी हें करून देवस्थानाक समर्पण देवस्थान अभिवृद्धी जालें तशी देवाक समर्पण करता अशें करून तुमी काय देवस्थान जीर्णोद्धार केलें त्या टायमार मागीर ह्या देवस्थानाक माध्यमारी तुमी कसो पुरो दुसरे समाज सेवे केला नाही देवस्थान म्हणले कुठले खाली ते एक धार्मिक क्षेत्र म्हणून आसूं नज्य म्हणून आमगेलें केलं ते एक 86 ब्रह्मकलशोत्सव टायमार आमगेले ते येयल्लीं मठाधिपती जावन पुरो पीठाधिपती जावन पुरो मागीर धर्माधिकारी तांणी बरें येवन केवळ म्हळ्यार हें प्राथमीक शिक्षण तुमगेल्या गांवांत आसचें शिक्षण जेनाक मुख्य
शिक्षण असल्यारी मुखाರಿಗೆ तो ಪುರ अभिवृद्धी दत्ता तागे नॉलेज येता इंगड इंगड उद्योगाक सेरवता त्यातनं आम्ही एक शिक्षण दिवची व्यवस्था क्षेत्रादकून जावं खाली धार्मिक चिंतने मनुष्याक असले पाहुणा या क्षेत्रादकूनच एक धार्मिक ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ದಾವಕ ತಂಗೆ एक ಸಲಹೆ दिली तशी आम्ही 1988 आम्ही एक पंचदुर्गा प्रौढशाले म्हणून एक शिक्षण संस्थे आम्ही दिवंगत जारव शेट्टी ನೇತೃತ್ವ ಅಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೂ त्या चलता आशिल्लें ताका कसनी अनुदान पुराण आशिल्लें कडेक हांव एक 2004 तो अशील मंकेची एक दामोदर नायकर ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಮಾನ हांव एक अध्यक्ष जावन त्या देवस्थानात आशिल्लो पंचदुर्गा परमेश्वर देवस्थानात अशी वर्डीक जात आशिल्लें मागीर पुरो सकल एक ಮೂಲಭೂತ सौकर्य एक देवस्थानात ग्रामीण पद्धतीन संप्रदाय त्या पुरो आशिल्लें त्या देवस्थानात बारी तेन्नाची 1986-90 दल्लल तशी टायमार आमकां त्या देवस्थानाची एक म्हाका आमगे गांवाची अभिवृद्धीक प्रेरणे जाल्लें तद्दुकून एक शिक्षण सुमार जन चेडवांक एज्युकेशन जाल्लें तेन्ना मिगेल टायमार 2004 2021 ताईं हांव 17 वर्ष हांव एक अध्यक्ष जावन आशिल्लो म्हळ्यार धार्मिक क्षेत्रांत हांव कदम कृषी म्हणल्यार तें आसता समाजाक आमी उत्पन्न केल्लें एक 10% कसं एक सेव करता म्हणून एक आमगेले एक परिकल्पने देखून आमी ते एक धार्मिक क्षेत्रांत मेगेल अवधींतू तेंची म्हणलें न्हू हांव तें एक शिक्षण संस्थेंत अभिवृद्धी मस्त जाल्लें ताजे नंतर आमी एक आमगेलें एक ब्रह्मरथ आशिल्लें ब्रह्मरथ मस्त तें कशें म्हळ्यार बारी पुरातनाचें ब्रह्मरथ जावन आशिल्लें आमी एक सायड सम करतना आनी एक सायड तें वायट जाता देव आसतना कसं जाल्यार आमी तेर ताणतना पडून तें एक मस्त आमकां एक कोरग आशिल्लें तशें म्हळ्यार आमकां एक 50 लाख 60 लाख रुपया संग्रह करूंक मस्त कश्ट आसा म्हळ्यार ग्रामीण प्रदेशांत मस्त जनाले दुड्ड ना ताका आमी एक नवेच एक प्लॅनिंग पुरो करून केलो जनाक म्हळ्यार एक इंगड इंगड निमण्याचे एक म्हळ्यार दुड्ड आशिल्लें एक निमण्याचे वंतीगे मागीर उड्ड नातिले 100 रुपये दूर न्हू 3 लाख रुपये ताका एक वंतीगे दिले जनान एक 750 जनान वंती करून एक 50 लाख रुपये आमी संग्रह केला ताजेले हातान कसं साध्य असं त्या हांव सेव केल्ले म्हणून ताका एक संतृप्त भाव संतृप्ती जाला ते 750 जनांनी एक ತಂಗೆಲೆ शक्तानुभक्ती दिवन ते एक ब्रह्मरथ त्या टायमार एक नवेच आमी समर्पण केलें अद्भुत जावन एक 5000 जन ते मेरवणीक पुरो आयिल्लें आमी ते एक आमगेले जीवमानांतू एक मेगेले एक अध्यक्ष स्थान केलें तें 2019 आमी समर्पण केलें तेन्ना आमकां 2006 एक ब्रह्मकलशोत्सव जाल्लें तेन्ना आमकां डॉक्टर मोहन आळवा तेगेले चेडवान पुरो ते सांस्कृतिक कार्यक्रम 2020 मागीर 2006 दोनी पटी आमचे गेल्यान तें एक शास्त्र कुंभाभिषेक असो विशय ते एकच देवाक तें अभिषेक करचें तशी आमी 2006 एक ब्रह्मकलशोत्सव विजृंभणेंत तशें 2019 2020 दोनी टर्मांतू मेगेल ನೇತೃತ್ವಂತೂ ते ब्रह्मकलशोत्सव पुरो जाल्लो अत्यंत विजृंभणेंत सांस्कृतिक कार्यक्रम मोहन आळवाल एक 300 जन चेडू बस सर एक 4-5 जन येवन ते एक नभूतो न भविष्यति म्हळ्यार तशें न्ही ते आमी हाडलें कोणें पळयनी तेगेले ते कार्यक्रम पुरो तशें आमकां बारी अत्यंत संतृप्ती दोनी ब्रह्मकल जावं तितले दनकनक पुरो येवन देवस्थानाच्या अभिवृद्धींतू जनाले प्रमुख पात्र दामोदर नायकान केला म्हणणे जाल्यार आमगेले एक सान कोडुगे तांचो असं पंचदुर्गा प्रौढशाला म्हणून असं म्हणून तांचो तुम्ही संचालक जावन आसाची म्हणून ते स्कूल म्हणटना ते तुम्ही प्रौढशाले म्हणटना ते कन्नड मिडियम प्रौढशाले म्हणटना ते कन्नड मिडियम म्हणटना ताका गव्हर्मेंट अनुदानित जावन आसा पुरो म्हणाव लेखता 1988 ಅಂತೂ 86 ಅಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ 88 ಅಂತೂ तेंच्या म्हणलें ದೊಡ್ಡ ಜನಾನಿ ಪುರ ಏನು एक ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾವಕ म्हणटना ತಂಗೆಲ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ आमी एक स्कूल पूरा सुसज्जित व्यवस्थे ते बिल्डिंग पूरा एक प्राथमिक आवश्यक संपूर्ण जावका एक स्कूलाक तें पूरा जावन बिल्डिंग तें पूरा आटोटप स्कूल पूरा ग्राउंड तें पूरा मैदान पूरा जाल्ला त्या टायमार जाल्यार तेंकां समज 2012 ಅಂತೂ ताका एक सरकारान अनुदान दिल्लें अनुदानित प्रौढशाले नामांकितदಲ್ಲ म्हणजे पंचदुर्गा प्रौढशालेची तर अनुदान गव्हर्मेंट येवचे म्हणलं 24 वर्षाचे सतत आमगेले ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ प्रयत्नಕ್ಕೆ तांचो अनुदान आयलें अनुदान येताना कसं जालें म्हळ्यार आमगेले एक दुर्दैवगी नाही दैव संकल्पाची तशी अशी गोतना हे हांगा प्रारंभांत आशिल्ले शिक्षक वर्ग तांकां पुरो प्राय जाल्ले 60 वर्ष जाताना तांणी ऑटोमॅटीक जावन रिटायरमेंट येवचे
प्राय येईल तशी आम्ही आशिल्ली शिक्षण संस्थेचे पुरा मास्टर तांकां एक त्याग दिन मास्टर तांणी रिटायरमेंट जाल्ली मागीर एक आमगेले एक ऑफिसांत एक क्लर्क आशिल्ले तिका ते गुमास्ते ते निवृत्ती जावन चार्ज पोस्ट सरकाराचे एक नीती नियम कसं म्हळ्यार उपास एक पोस्टिंग हें गेल्यार अनुदानित स्कूलाक उपास ನೇಮಕಾತಿ करची क्रम ना नाजाल्यार आतां गव्हर्मेंट स्कूलाक कसं म्हळ्यार आम्ही एक उपास गौरव शिक्षक म्हणून एक कितली एक 12,000 की 15,000 रुपये दितात जाल्यार स्कूलचे चोळोवचे ತೊಂದರೆ ना तशी चोळयता आसत म्हळ्यार एक इंग्लीश माध्यमाच्या एद्राग आम्ही पैपोटी दिवक जाल्यार कन्नड माध्यमाच्या स्कूलांत मस्त नमुन्याचे कष्ट ಹೋರಾಟ ಪುರ आता हल्ली हल्ली ते स्कूल जाल्ले हल्ली हल्ली ते इंग्लीश आणि सगळ्यात इंग्लिश मिडियमच आहे होय तशें आमी ते आतां बारी कश्टारी म्हळ्यार एक टर्म आमकां अनुदान मेळटाना भारी संतोष जाल्ले आनी ತೊಂದರೆ ना आमकां म्हळ्यार गव्हर्मेंटातून अनुदान आयलें आतां उपास संकश्ट कसं म्हळ्यार ते 4 पोस्टिंगाक आमी आतां एक म्हयन्याक एक इतलें म्हूण दिल्यार सुमार दुड्ड आमी ताका दिवक जाता विशेष कथा म्हळ्यार आमगेले एक परिकल्पना आशिल्ली आमगेले मालगड्याल पुरो एक आमी देवस्थान दुखून चोळोवची नांवांत आशिल्लें स्कूल ते चेडवाले खंयचे नमुन्याचे एक नमुन्याचे फीस घेवचे नज्ज आजगे आम्ही 8, 9, 10 तीन क्लास रूम तीन अंतू आम्ही 500 रुपये मात्र ताणी एक पटी भरला जालें ते गव्हर्मेंटाक वच्चे शुल्क आमगेलें शिक्षण संस्थेक येवची न्ही तुम्ही निमगू पुरवते 4 जण मास्टर तांकां सांबाळ दिवका तुम्ही हें पुरो कशी चोळयता तुम्ही ಕೆಲವು ಜನ आमकां ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನಿ ಕೆಲವು ದಾನಿ ತನ್ನಿ ಕೆಲವು विद्याभिमानी म्हणून आसत एक विद्येक म्हळ्यार एक देवस्थान कशी तशी एक विद्यासंस्थे तशीची समाज सेवेंतू ते पुरा एक अंत येईल म्हळ्यार तांचो पूर वर्गाची येतात स्कुलांत पूर वर्ग तांणी आमगे स्कुलांत जातना विद्यालय देवालय विद्यालय तशी एक बैशील घराचे आलय घेते चंद करून दवरले मात्र तक घरांत बडा 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 नक्क जाल्यार पुरा उरलो पाड करचे बदले ते एक आलय ते विद्यालय तितलेच प्रमुख आमगे बेश्टी घर समेत तशी हें पुरा व्यवस्थेत आमी पुरा सार्वजनिकांतू पुरा करता आसता ते नंतर आमी एक वर्साक जून 20 88 जून 20 आमी संस्थापना दिनाचರಣೆ म्हणून करतात स्कूल प्रारंभ दिवस होय पुरा कडेन आसता आमी तशी करतात करता म्हळ्यार खाली करची समजायना म्हणून आमी एक चेडवांक एक आमगेले एक समवस्त्र ते बिळी ಮತ್ತೆ कलर तशें आमी ते एक समवस्त्र ते आमी एक वितरण करतात मागीर एक आमी चेडवांक म्हळ्यार बापाचे पुरो जेन्ना दुड्ड आशिल्ली पुरो इंग्लीश मिडियम वता ती तांकां पुरो ते बंद दुड्ड नासलें साध्यತೆ नासलें पुरो आमी चेडूं आमगेले स्कूला येवचें तितले एक ಬಡತನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಚರಡಾಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು दावका म्हणजे एक तो आमगेले दानिले ಮೂಲಕ आम्ही ते शिक्षणाक मस्त व्यवस्था करतात समवस्त्र मागीर आमी लेखन सामग्री मागीर पावसाची आमी जून 20 एक सत्ती दितात सत्ते दितात ताजे ಒಟ್ಟು मागीर एक चंद करून एक उब्बट्टीचे एक जेवण चेडवांगे मागीर आयिल्ले पेरेंट्स म्हळ्यार पेरेंट्स पुरो येतात तेसू तांकां पुरो एक चंद करून एक फंक्शन करतात ते मात्र नंतर आमी एक समाजांत एक चांग काम केलेलें तशीच आमी कसं म्हणल्यार आमगेले देवस्थानाचे ग्रामव्याप्ती म्हूण आसता एक 2, 3, 4 ग्रामव्याप्ती भितरची कोणें चांग काम केलेलें तांकां एक पंचदुर्गा प्रशस्ती म्हणून आमी बामण बायलाक आपोवन घेवन तांकां एक गौरव करचे एक 5 जणांक वर्सा करतात त्या स्कुलाक आनी ताका संबंध म्हणून एक त्याच म्हाका मन आयल्या तुम्ही तशी दंपतीक तुम्ही सन्मान करतना त्या स्कुलाक आनी ताका कसो संबंध काय तांणी हळे विद्यार्थी ओल्ड स्टुडंट जावन आसता तांणी हळे विद्यार्थी न्ही जाल्यार तांकां चेडूं पुरो आमगेले हळे विद्यार्थी मागीर आमी आलोचना करतात कसं तांणी खंयच्या एक विभागांतू तांणी एक चांग काम करून असो पुरो एक देणगी दिवची की नाजाल्यार एक चांग काम करता मस्त जन आसतात आतां आमी एक बीडी उद्यमा म्हणून आतां पटी आमी एक कसं काष्टशिल्प म्हणून रुक्का काम करताले एक सन्मान केला मागीर एक रंगकले म्हणल्यार कळ्ळें नाटक मागीर सिनेमा नंतर रंगकले म्हणून रत्नदेव म्हणून एक लक्ष तागेले एक रंगकले म्हळ्यार आमगेले देवस्थान तांगेले पुरो एक कले कसं की कला म्हणून आमी सांगताची त्या सगळ्याक ओलवना म्हणटाची ताका पुरा तुम्ही ताजे प्रोत्साह दिला म्हळ्यार ह्या काष्टशिल्प मागीर रंगकर्मीक मागीर दुसरे मागीर एक बीडी उद्यमा तशें न्ही आमगेले पोट भरूंक एक टायमार ते आमकां मस्त पोट भरयला त्या उद्यमा उद्यमाक मस्त शिक्षण नातिल्या मनशांनी ते काम करून तांगेले पोट भरलें आसा मागीर तागेले एक त्या बीडी उद्यमा ताका कसाला केल्लें म्हळ्यार तो एक पापाचे आसा तो एक तेगेले एक ते चेल्लीक कप्पड घालून बंगार घालून ते वर्डीक कोन्न दिल्ले जयंत आतां आमी केल्लें म्हळ्यार
तगेल ते ताजे हिन्नले पळोवन घेवक ताका करतना ते एक हिन्नल आशिल्ले मनशागे आमी हें करता म्हळ्यार तो एक आपत आशिल्लो म्हणजे पापाची कांय कुडोना तागेले दुवे वरडी कसं म्हूण सांगून तुम्ही ताका धनसहाय फ्रीदा दिल्यार ताका खंय तागेले एक आत्मविश्वासाक हे जायत स्वाभिमानाक धक्की जायत म्हूण सांगून तुम्ही ताका ह्या रितीन सहाय केले तशी ताणी केला पापाच्या ताणी केला कोणाक वरडीके ताका हेल्प केला ताका आमी एक संस्थे दुखून ताका एक हें करचें तशी तुम्ही तुमगेले हव्यास जावन यक्षगान मस्त आवडता म्हणून सांगले आता या यक्षगान क्षेत्रांत एक मनशाक एक परिचय जावपा जाल्यार या तांत एक इच्छे तागेले एक वाडूका जाल्यार ते तुमकां ताजे ते मूल जावन खंय सकून येते म्हळ्यार तुमी सान सकूनच यक्षगान कलाविद जे जावन आशिल्ले की नाही तुमकां पळोवचें म्हळ्यार इश्ट आशिल्लें हांव खंयचे कलाविद न्ही जाल्यार कलेग प्रोत्साह करचे एक गुणच मेगेला खंयचे कल जाल्यार आमी धार्मिक क्षेत्रांत आसतना वर्सा एक फावटी आमी नवरात्री वेळार यक्षगान मनशाल एक मनांत आसूचे एक सहज जावन आसचे जाल्यार मेगेला हां न्हू एक हव्यास भागवत जावन आशिल्लो तेंचे आमगेले उली तेक्कारू कच्चे पदव मोरू तशेंच एक 3-4 हल्लीचे एक एरिया पुरो वचून तागेले एक भागवतीके पुरो करता एक अर्ध घंटे 1 घंटे तशें ताका तें एक येदोळेची करागता जावन आशिल्लो आमी कथा म्हळ्यार आमी कसा वचत आशिल्ले आमगेले सान पुरायंत आमकां जबाबदारी मेळ्ळी व्हडी तेन्ना आमी तें पुरो मुल्ल्या घालून आमकां तेन्ना हें नाशिल्लें आमगेलो टायम तें चेंज जालो तशें आमी एक कृषिकेचे चेड ಒತ್ತು दिवन आशिल्ले जाल्यार ताका प्रोत्साह दिवचे आमगेलो एक अभ्यास एक कलाविदाक ताका प्रोत्साह दिवचे मागीर कलेक केन्ना प्रोत्साह दितले असल्यार मात ते कल वाडटा तशें आमी वर्सा एक फावटी कटके पदवांत व्हड पोवडी दुखून वची शेणी गोपालकृष्ण भट्ट पेर्ला आशिल्लो विद्वान मागीर पेर्ला पंडितरू मागीर प्रभाकर जोशी तो एक मधुकर मल्ल्या म्हणून आमचे गेलो एक आशिल्लो तो चांग आतां रिटायर्ड पुरो जाला मास्टर मुडांतेरांत स्कुलांत पुरो आशिल्लो तसलचे पुरो तांकां पुरो जेनाक आपूण घेवन मागीर मुडबिद्रींत एकलो मंजुनाथ भंडारी म्हण आशिल्लो तो गेल्लो जाल्यार व्हड कलाविद तांकां पुरो आपोवन तांकां पुरो आपोवन घेवन वर्सा एक फावटी आमी एक देवस्थानांत एक ताळमधले कार्यक्रम पुरो दवरता आशिल्ले तेन्ना पुरो सकाळी ताका पळोवचाक जेन आशिल्लें आतां सकाळचे जावं रात्रीचे पुरो पळोवचाक जेन ना गव्हर्नमेंट रूल्स जे आसनो मस्त वेळ करूनच सुरक्षता पळोवन जनाले तशें तें एक दैव संकल्प कसांगी गोतना तें एक कलेक हांव प्रोत्साह दिलेले गोतना हें मेगेलें अन्नालें एक भागवतीगे केल्लो न्ही ताका एक यक्षगानाक आनी आमगेले उणयेची गरज एक नमूने अविनाव भाव संबंध आयली गोतना तशें मेगेलें तें सून एक यक्षगानांत व्हड कलाविद ती मेगेलें कसा म्हळ्यार हें म्हणलें काव्यश्री नायक आदी यक्षगानांत म्हळ्यार तिका हांगा दुखूनय चेड जावन बडगू तिट्टाचे तेकಡೆ पुरो भारी ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟ तेकಡೆ पुरो मस्त तिगेले कार्यक्रमाक आपयता आसता ती मागीर ते अभिमानी बळगांनी आसता ती तशें करून तें एक दैव संकल्प कसा म्हळ्यार आज नान काय केलें हांवें एक प्रोत्साह केला कलेक तशी मागीर ते चलचे सून म्हळ्यार ती तिगेले एक अभिप्राय हांव MSc शिकून तें जाल्यार यक्षगानाचे कसा लागा भागवत आमी एक मनांत आठोवचें तेणी कसं म्हळ्यार तेगेलें म्हाका तें MSc शिकिल्ल्याचे प्रश्न नाका एक लेक्चरर गे मागीर एक जावन वचचें ना जाल्यार कंपनींत कसं काम वचचें ताजे पय स्टेड इनकम मेळो पुरो हक्क कृषी जालें हागेलो तें यक्षगान नातिल्लो पूरक जावन ती तेची कृषी लोटी वता ताचे मध्य तिका एक यक्षगानाचें एक भारी एक नमुन्याचें म्हळ्यार तिका तें यक्षगानाचें भागवतीक म्हळ्यार अत्यंत संतृप्ती आसता कसं आमगेले दैव संकल्प दवरून म्हाका आमकां थंयचे सून मेळ्ळी की आमकां वतना आनी तूं ती परफेक्ट जावन कसं एक घर तिका बाकीचे बरो दत्त म्हणणे आनी तो क्रिश्चन तूं मेगेलो पूत आपूण आसक्ती करयता मागीर यक्षगान म्हळ्यार तिका जिवदा एक अविभाज्य अंग तशी तुमगेले पूतय तुमगेले कृषीक पूरक जावन आसल्यार तुमगेले हव्यासाक यक्षगानाक पूरक जावन तुमगेली सून आसा तशी तुमगेली धुवय जावय तुमगेले कृषींतूच ताणें इन्वेस्ट केला म्हणटना तुमी ते एक कुटुंब जावनूच एक वटू आसून एक विंजलेची एक जिखलेची म्हणून सांगू येता तुमी इतले पुरा कृषीचे विशय सांगले तशी तुमगेले धार्मिक क्षेत्रांत तुमी दिलेले सहकार आनी एक सेवा तुमी सांगले तशी शैक्षणिक क्षेत्रांत ते तुमी मस्त तुमगेले धनसहाय जो तुमगेले कामानिमित्त सहाय जो अशी पुरा सेव केले आसा तशी तुमी समाज सेवेंत कसं पुरा केला म्हणून आमगेले वीक्षक आसत सांगता
ತಂತು 86 ಅಂತೂ ಮಕ್ಕ ಏಕ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ म्हणून ಫಸ್ಟಾಗ ಏಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶತೆ ಏಕ ಬಾರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ದಲ್ಲಲ್ ಮಂಕೆ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ तुमकां ಗೊತ್ತಸ್ ಪುರ ಮಾಧ್ಯಮಂತ ಪುರ ಐಲ तशी ತಂತೆ ಏಕ ಮಕ್ಕ ಏಕ ಏಕ ಸೇವಕರ ಕಾಮುಣ ಏಕ ಮಂದಲ್ಲ 86 ಅಂತೂ ತದ್ ನಾವು ರಪ್ಪ ತಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಬ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತ ಅಂತೂ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದವನು ಜೇನು ಮಕ್ಕ ಓಟುದನ್ನು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ತೇಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಾವನು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲ ತೀನಿ ಪಟ್ಟಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತೂ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ వచ్చి మరి గ్రామ పంచాయత్ म्हणते सान केला अनेक गवर्नमेंट आता तज्जे पॉलिशिंग अडेता ते ग्राम पंचायत म्हणून संसन्न केला त्या एक 5 ग्राम में एक मंडल पंचायत या एक ग्राम में एक ग्राम पंचायत तसे हांव करता ते तीन पट्टी हांव एक कंटेस्ट करून कंटेस्ट ಅಂತೂ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಪರನೇ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಕरून हांव ವಿನ್ನದಲ್ಲ एक पट्टी हांव ತಂತು एक ಒಟ್ಟು त्याने एक 20 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ಸೇವೆ केला ತಂತು मस्त कथा म्हळ्यार हांव ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष जावन आशिल्लो एक 5 वर्साचे टर्म मध्ये मागीर म्हगेले हांव शिकिल्लो स्कुलाक तेंगे हेंगे केलें म्हळ्यार आमकां तें एक उडगास केलो म्हळ्यार अक्रम सक्रमते समितीचे ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು एक सदस्य जावन आशिल्लो साधारण तुमगेले 1999 ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ म्हाका एक ಅವಕಾಶ दिल्लें ते 3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ತಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಚಂಗಪುರ ತನ್ನಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲವು ಜಾಗ ತಂಗೆಲ್ಲ ನಾವರಿ ಕೊಂಜಿವಿಚ್ಚು ತಿಕ್ಲೇಜ್ ತಜ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ तशी उळी सेवा सहकारी बँकेನ ಸ್ಥಾಪಕ अध्यक्ष जावन आशिल्लो प्रत्येक 7 वर्ष अध्यक्ष जावन मेगेल जर तुजी काय वाचा मनस काम केलो केला तशी त्या मेगेले पयली पुत्तान तेंची बँकाक डायरेक्टर जावन वतना ಕೆಲವು ಜನ ಗ್ರಾಮ ಓಟುದಲ್ಲ त्या ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಪರನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ತನ ಕೆಲವು ಜನ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಉಪಕಾರ ಕೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ತಂತು ಕೆಲವು ಕೆಲ್ಲ ते मक्के संतृप्ति असते कदा म्हळ्यार हांव कसान ही राखदला केल्यार तगेले तुगेलो आनू चेष्टी केला तू येवन आतां मेगेले एसी निमगित्व ते तगेले ಕೆಲವು तुका अन्न तो मेगेले तेशी म्हणलो ओ एशी म्हळ्यार तुम्ही राजकीयांत आसून चांग काम केल्ले त्या जनान आजी काही तांकां स्मरण आसा पुत्ता लागतानी ते सांगला म्हळ्यार म्हाका एक संतृप्ती कदा म्हळ्यार हांव एक राजकीयांत आसूनी समाज सेवे करून हांव एक 4 जनाक म्हाका मस्त हांव केला म्हणची 4 जनां जाल्यार उपकार केला ना ते एक संतृप्ती आसता म्हाका एग्रिकल्चर ಅಂತದ ಅಂತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು म्हाका एक नमूनेचे ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ म्हाका एक आतां पोरा एक अक्टोबर आयल्यार 70 वर्स जाता तेस्तून हे टायमार म्हाका एक तुमी एक वाहिनीक आपूण घेवन मेगेले एक परिचय करून मेगेले दानी उत्तर उल्लोचक अवकाश दिला ताका खातीर तुमगेले पुरा इडी टीमाक हांव अभिनंदन करता असल साधकांक पुरा आपोवन परिचय करोचेची आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे युट्यूब वाहिनीचे मोल उद्देश तशी आम्ही विश्व कोंकणी केंद्रांत कोंकणी प्रचार मात्र नाही कोंकणी भाषेची उदरगती मात्र नाही अशी कोंकणी लोकांना केलेले समाजसेवगी ते कसं काम जाल्यार ते एक वाहिनी मुखांतर दुसरे इतर लोकांक मस्त लोकांक पावचे अशी करचे एक उद्देश आता अखेरीक तुम्ही पेटयलेले केले फोटोज आमगेले आसा त्या पुरा पळया हे तुमगेले कुटुंब तुमगेले बायल तुम्ही हांव मेगेले बायल ते मेगेले धूव एकडची ते मेगेले जावे म्हळ्यार सुधा नायक गौतम पै तन्नी बेंगळूरांतू ओड कंपनींतू तो इंजिनियर जाला MTech जाला तगेले ती गेले MBA जाला तेस्तून तिवे एक कंपनींत कामार आसा हांव एक कृषिक हिरितनद आमगेल्या कुटुंबांत मेगेले बायल तिवे तिगेले घराचें काम म्हळ्यार होम वायफ म्हळ्यार कसां पुरो जावं घराक घर क्लीन करचें रांदप करचें प्रत्येक आमी सांगू ना म्हळ्यार प्रत्येक 100% आमकां एक सहकार दिवचे जेन ताजे पण मेगेले पूत आतांचे कृषीचे एक आधुनिक कृषी पद्धती कशी पुरा करेत म्हणजे पुरावे आसा ती मेगेले सून काव्यश्री नायक सून व्हड यक्षगानाचे भागवतिकेचे ते मेगेले चेल्लो एकाडे व्हड आशिल्लो मेगेले लागीं रब्बिलो ते मेगेले दुवेल पूत अद्विक पै ಮೂಲತಃ ತನ್ನಿ ಹಂಗಾಚಿ ಒಮ್ಮದ ಬದವ ಅತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಸತಿ ತನ್ನಿ ಅತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಅಸತಿ ತ ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವತ್ತ ಆಸ ಓ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಲ ಪೂತು ಈ ಬಾರಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತ್ಲೇಚಿ మరి ಮೇಗೆಲ್ಲ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನಾಯಕನಿ गेले काव्यश्रीले पूत प्रागवांश नायक संतृप्त कुटुंब काय ತೊಂದರೆ मेगेल स्कूलाग एक गवर्नमेंट स्कूलाग अद्द एक 100 आसती चांग मास्टर तन्ने आसती मागीर चांग तन्ने एक ಒಡನಾಟ ಅಂತ आसती आमगेले पुरा तंतू 50ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರ ಮಕ್ಕ ಕೆಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2010 ಅಂತ ಕೆಲ್ಲ
मागीर अशीच आत्ता स्कुलाक एक संपर्क दवरून घेतला तशी हांव पयर एक अज्जे उदकाचें उन उदक कोल्ड उदक पळय येता फिल्टर वॉटर वे वाटर फिल्टर Water हांव purifier. दिलं एक 50,000 रुपयाचे भितरचे ताणी कोणी मिळालं नाही मिगेले स्वयंस्फूर्ती जावन हांव दिला तशी म्हाका गोत्नाशिल्लें तांणी स्वातंत्र्योत्सव तशें ते म्हाका एक गौरव करता ते म्हणून तशी तांणी म्हाका एक गौरव सन्मान समर्पण केला हे आमी कशें म्हळ्यार चिरडवांग एक पंचदुर्गा प्रौढशालेंत आमी एक वर्स आमगेलें देवस्थान म्हळ्यार देवस्थानाचें एक अंग समता म्हळ्यार आमगेलें मात्र समता तें देवस्थान म्हळ्यार तशी आमी एक ते एक सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणून एक 3 घंट्याचे चिरडवाले तसे आमी तें कशें म्हळ्यार आमगेले एक क्लर्काक ते एक मस्त वर्स एक 35 वर्सां दुखून गुमस्ते जावन आशिल्ली तिका एक आमी एक सन्मान केला. सन्मान केला तेंचे फोटो हे कशें म्हळ्यार पयलीं एक हिरिया सदस्य म्हणून सांगून आमगेले ग्राम संदर्शनाक आयिल्लो बंटवाळा तालुक्यान ಕೆಲವು एक 2-3 कडेक चमकला तो MP आमकां पुरो ಗೊತ್ತು अशे प्रकार कॅप्टन ब्रजेश चौटा मागीर तागेले ಒಟ್ಟು MLA मागीर राजकीयाचे ಲೀಡರ್ ಪುರ तशें एक ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ म्हणून आशिल्लें तशी मेगेल घर कडेಗೆ येतात म्हणून फुल दीस आमकां कळ्ळें तशें आमकां एक ಹಿರಿಯ सदस्य ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ एक शाल दिसी एक सन्मान केला आमगे कॅप्टन ब्रजेश चौटा हे आमगे स्कुलांतू अक्षर दासोह म्हणून एक बिल्डिंग बांदले आमी म्हळ्यार एक 6,81,000 ते मागीर दानी दुखूनच मागीर एक क्लासमेट आशिल्लो एक सुधाकर राव म्हणून USAंतू डॉक्टर सुधाकर राव म्हणून तशी ताणी एक आमकां एक तें दुखून एक 3.5 लाख रुपया दिल्ले मागीर एक इंगडे केले भरत कुमार शेट्टी म्हणून ताणें एक ओल्ड स्टुडंटान कितें दुड्ड दिवन ते एक बिल्डिंग आमी उद्घाटन MLA केलें मागीर सुन्नेले एक कार्यक्रम आशिल्ले तशी धर्मस्थळाचे आमी केल्लें तशी तागेले ಒಟ್ಟು एक धर्मस्थळ हेगडेल ಒಟ್ಟು आमकां एक ते एक संदर्भांत आमी ಭೇಟಿ करतना तागे फोटो काडले ते प्रभाकर जोशी यक्षगानाचे ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ मागीर एक आमगेलो हो अशोक भट्ट उजिरे अशोक भट्ट मागीर आम्मीची हांव मेगेल बायल मेगेल पूत मेगेल सून नातू हे आमगेले ते एक हिंदू संगम आमगेले देवस्थानाचे एदरांतूची तशी आमी ते एक हिंदू संगम कार्यक्रम हे एक आमी म्हळ्यार पुरो बगे अभिरुची जावका आमी ते एक टीम गराडी म्हणून आसा तांणी एक क्रिकेट मॅच केल्ली ती म्हळ्यार तांणी चांग काम करता ते धार्मीक क्षेत्रांत ताजे खातीर आमी एक सन्मान योगेंद्र भट्ट न्यू जर्सी आमगेले एक धार्मीक गोपालकृष्ण देवस्थानाचे स्थापन पुरो केल्लो तशी ताका एक सन्मान करचे टायमार हांवें एक ते कार्यक्रमांत भागी जावन आशिल्लो हे आमगेले रमनाथ रೈ हांव 2019 आमी ब्रह्मरथ समर्पण करतना म्हगेले एक केल्लो ते एक साधनेक खुशी जावन म्हाका एक सान रितीन एक गौरव अर्पण केल्लें रमनाथ रೈ माजी मंत्री हे हांव उळीबैल स्कुलाक तुम्ही वॉटर प्युरिफायर दिल्लें हांव तशी तें एक उद्घाटन केल्लें ते त्या टीचर तांणी मागीर मास्टर तांणी मागीर एक अतिथी जावन आशिल्ले एकलो हे स्कूल आमगेले पंचदुर्गा पुळ्ळी वर्साचे 25-26 सालाचे ते एक आमगेले बॅच तशें आमी 100% रिजल्ट आयला आमगे स्कुलाक एक ग्रामीण प्रदेशांत 100% रिजल्ट आमगेले एक तांती 606 मार्क काणू एक श्रेष्ठ म्हळ्यार तशी न्ही एक साधन केला कन्नड मिडियम केल्लें साधन ते अमोघ म्हणून आमकां एक तुम्ही संचालक जावन तुम्ही बैसून आसाचे होय संचालक जावन मध्यंतरी आशिल्लो हांव हे आमी पयलीं ते कार्यक्रमाचें एक उद्घाटन करचें म्हळ्यार एक समवस्त्र म्हळ्यार संस्थापना दिनाचरणेचें ते आमगेले एक्सेल विद्या संस्थेचो तो आयिल्लो त्या कार्यक्रमाक तागेले म्हणून मागीर बुजाबाली मागीर आमगेले पुरा आडळित समितीचे पुरा आनी पुरा कृषिक धार्मिक क्षेत्र आणि शैक्षणिक क्षेत्रांतू विशिष्ट आसक्ती घेवन समाजाक कशी सुधार करीत म्हणून सांगून लिकलीक जावन आमकां विवर दिलेले श्री उळी दामोदर नायक हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद मॉम तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगता आणि आमगेले नवक्षितिज आयचे कार्यक्रम हांगाच संपता